Good morning. Macam Dana. Showing. So guys, आमले आले गोटा. आता दाखवायचं आता तुमका. बितर. आले. आणि सोलता. ते सोलले. त्याचे आमले आले ते सोलतो तो. Guys, good morning. सगळी कशी आहात? सगळी बरी आहे. आम्ही बी सगळी बरी आहे. आणि आज आम्ही म्हणले हे कर म्हणून. या म्हणून जोरीन नावपा आमी म्हणटा नाका कित्याक आयज आमी वयता न्हू मागीर जोरीन नावोन येवन म्हाका कांचेर हें जाता न्हू मातशें टायर्डनेस जाता मागीर थिंगा वचोन म्हाका मागीर सगळें क्लीन बी करून जाय न्हू रूम बी तेका लागून आयज नाका नेक्स्ट टायम येता तेन्ना आतां सिसी लागे बर्थडे येता लागीं सो आयज तुमकां सांगलो न्हू जुनान सिसी लागे पयलीं मागीर मामी गेलो आनी मागीर माय गेलो मागीर माय जाणटी माय आहा ती कोण विचारलो तूं एकली रावता काय म्हणून वय ती एकली रावता आनी ते काय ती थिंग रावनाय ती सेपरेट रावते कुशीन रावते आणि थोडी भायर बी हाय सो ती एकली आसोता ओके होप सो तुमकां आन्सर मेळ हांवें कमेंटाचेर रिप्लाय केलोलो एकली रावता म्हणून बट ती काय ती थोडी दुसरे कोण रावते आनी थोडी भायर बी तशी आहा मातशेन बी आमगे भायर बी आहा ओके आनी आयज सायबीन इतू फुलां घायल्या सो आयज हांव तुमकां म्हाज्या भायर न्हू गार्डनांतली फुलां दाखयतलो पळय दाखयलो तुमकां दाखयलो येलो रोजीस फुल्ल्याय म्हणून म्हागेले हें जालें सो आयज बरें फुल्ल्याय ते आनी मामीन न्हू आमगे जेले घालता न्हू सायबीन जेजूक जेले घालता न्हू सो ते जेल्याची फुलां दोसणी रोजां ते जेले येताय न्हू सो ती किल्लोन काडल्याय तें बी दाखयता तुमकां आयज आमगे गार्डन भायल्यार सांजची न्हू ती दोयी फुलां बी आनी सकाळची फुलोता सांजची न्हू सारकी पावताय ती सो तुम्ही दाखयता आमगे गार्डनाची ओके पणस जाले पणस ही न्हू भाजी मेफिका ओक्तांची भाजी ती म्हणल्यार तितून सगळे नर्स येताली न्हू सो ती भाजी उजार करताली सो बरी ती भाजी वॉश करून तितून तीन काटाकोर रोयले ही ती शेवंती ती ही सेपरेट काडल्याय मामीन तोडी शेवंत्यांचे झाडां हितून किल्लोयलेले सो ती किल्लोल्या ही चंय सांजची म्हणल्यार भावताय ही सांजची म्हणल्यार भावतली आनी बी सांजची म्हणल्यार भावताय ती तशी ती भाजी आहा न्हू ती वेस्ट म्हणल्यार मेफीक उजार कोत्ताली ती मेडिसीन बी दवरपाक सो तेका लागून ती आतां भाजयेन ते हें घायला कॅक्टस घायले आनी ते च्याये घालताय ते आनी हें जर अशें वयर दवरल्या ते अशें लांबोवन जाय न्हू लांबोवपाक हें नाम कोडे तेका लागून अशें घायला ते तुलसी एक रोज सिरी सगल्यो म्हाज्यो हें चोयलो तुमी न्हू हें फुलयलें ते मनी प्लांट मामीन तितून घायला ओके आनी शेवंती ती हाफ फुतूंतली काडून तितून रोयल्या तितून आजून हें लागोल ती पूण हें जावं ना आजून आनी हेचे येल्लो रोजीस म्हाजे फुल्ले फुलोले ते आनी हेचे रेड रोजीस मागीर हेचे हें मोठा ते तुमकां 3 किल्लोन काडल्या प्लस शेवंती रोयल्या तीन तितून जागा आहा न्हू आनी ते DIY केलो ते ड्रामा हालोली उदकाचे कॅन न्हू ते कॅन आमी ते देडीन कातरून ते हें लायक हाटल्या विडियोन कोणी चोवना जाल्यार हाटल्यान वचोन चोया म्हाज्या विडियोचेर न्हू टेरस गार्डन केलोलें आमी टेरस भाजीज बी सगल्यो रोयलोल्यो सो तितून आमी कॉर्न रोयलोले उतून सो आतां टेरस गार्डनाचेर कांय करूना कित्याक सद्याक आतां प्लास्टीक घायला तीं जोडो बी हें केलां न्हू तेका लागून तर ते सुकयला हाडून आतां तेश केलां दोनूय सायडीच्यान दवरल्याय थिंग एक दवरला आनी एक दवरला ते रोयले आनी थिंगा फ्रूट जाल्यार म्हाका कोण सांगलोलें आनी तें जाल्यार तेंकां बोटां दाखोवपा उपानाय म्हणून सो तेका बोटां दाखोवपा नायच ओके ही रेड कलर बरी जाले आनी ही आमगे आनी खूब जाण फुडल्यान विचारलो न्हू हेचे फुडल्यान आमगे जाल्यार बरी भायर बरो एनवायरमेंट आवत येयला बरेंशें आनी आमगे घर तसली पिंक कलर बी आहाय पिंक कलर रेड आहा सायडीक आमगेल्या हें मेथी आती पयलीं वांटून बी लायता न्हू आमी वांटताले अशें सो चिकू चोवपा जाता आख्खो घरार येयला म्हूण आख्खो घरार येयला सगलो तो
मागीर सांगता मुखार तुमकां. ही आमगे रुमा जनेल बंद आसता. AC चालू आहा. हे कसले फ्रूट ते म्हाका खबर ना. हाटल्यान आतां दाखयलें तुमकां लास्ट टायम हाटल्यान कशें मुखा वयलें दाखोवया म्हणून. सो तो चिकू चोयला न्हू तो आख्खो घरार येयला. तो मारूं म्हणून दिना आमकां. ती नेबर आलो तेंगेलो कातू लावपाक आमी वचनाय कित्याक मागीर बेश्टी हावपा येताय. मागीर बेड बर्ड्स बी म्हणत रावताय. मागीर तेका लागून आमी आतल्यान आमच्या घरान आख्खो हांदो येयलोलो आनी आमगे पत्रे बाहेर मोडलोले आख्खे मोडलोले. मागीर पत्रे आमी मागीर शिमीट लावन मागीर सारकें केलोलें. पूण मागीर तो चिकू हात लावपा आमी वचनाय कित्याक मागीर बेश्टी झगडी गायस वता आतां बेड बर्ड्स म्हणत रावता. आनी एक पाटी लागोल जाल्यार मागीर हात लागोन सामकी सुटोना तोखली मनशां ती. आनी सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके आतां पुजना वयता. आतां हांव बसोन सकाळीं डॅडीन आमल्यो हाडलेल्यो न्हू सो केले आतां हांवें थोड्यो व्हरपाक आनी थोड्यो भोवन खाता. चोय म्हाका न्हेसोयता फाटल्यान हे माथ्याक घायला म्हाज्या. कितें गो रे कितें गो आसता कितें गो कितें गो कितें गो तेजे कडेन गेले. चलू चलू गो तूं चलू. ए हाडतो ते हाडलेले आमी एक हिंगा एक दवरलेलो ते आयस केला. दाखय रे बाबा. बरो जाला राउंड राउंड. बॉलो जाला. बॉल जाला वय. सो तो राउंड न्हू बॉल कसतो बॉल कस बॉल जाला गायस तो बॉल जाला. सो ते बॉल आहा तो शेपीचो हिंग दवरलेलो. सो दाखव बॉल कसो आयस खूब तो आतां तेका दाखय तेची उजी जालें न्हू तो आतां एक कोता. ओके हां बॉल तो ओके हेड बॉल जाला. आइस बाबा तो आइस आइस बॉल आइस बॉल. येस आइस बॉल. नो किक मेकिंग. ओके मागीर मेळटा गायस तुमकां. आतां एडिटींग करून बसला आनी उठला. हांव एडिटींग करतालें आनी सगळे टी शर्टान तुमकां ते मुखा वयले विडियो सगळे म्हणजे एकू टी शर्टान आयला. ह्या टी शर्टाचेर हांवें सगळे क्लिपिंग्स काडला. जेवणाच्यो रेसिपीज केला न्हू त्यो कितें सांगता तें हांव मुखार न्हू तें दाखयलें तुमकां सांगिलां. आनी ही मागीर तुमकां सांगलो ना आमगे ओंतीचें हें जाला म्हणून मातशें तेका लागून म्हाज्या हे स्टिकर्स न्हू हे स्टिकर्स हाडलो न्हू हे स्टिकर्स हांवें हाडलोले. तेन्ना ते हाटल्यान स्टिकर्स येताय न्हू सो ते अशें मारलो डॅडीन दिता ते काडे दिसत न्हू तेका लागून. आनी मम्मीन आतां सगळें रेडी केलां वचपाचें. हांव तुमकां स्टार्टींग क्लिपिंगाचेर चोयलां आसा तुमी हे आंब्याचे आमल्यो हाडलेल्यो त्यो मम्मीन करून पॅक बी केलें सगळें रेडी केलें दवरलां. तरी पूण आनी कितू आमले उरले ते दोनूय हांवें दाखयता तुमकां. हे उरले मम्मीन टिफिनान बी घालून दवरले व्हरपाक. हांवें बी ते कोण वांटून घेयला मम्मी कोणे ती कोडी करून बरो फोटो असो चोय कसो रोटे तो मस्त कोता. ओके आतां सगळे 3:30 जाले. सगळे पॅक करून दवरला मम्मीन. थको न्हेसपाचें आनी रोप बी सगळो हांवें पॅक केला. मागेलो बाबा गेलो ती कोत्ता. मागेलो हांव चड और हाड कोन्ना थोडोच व्हरता हाडटा बरयलो. सो बरयलो वयर हाड केला आनी आतां हांव मातशें बसता रेस्ट घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके मुखार डॅडी वता चलता चोय कसो गायजा वयता आमी घरा तुमकां डायरेक्ट थिंग पावोन मेळटा. ओके तेन्ना न्हू तांबडी भाजी भेंडे तांबडी भाजी आनी तिडकी वडकी हे हात कोता बेयान हें कोता काडला सगळे काडले.
आतां सुरई रांदली टायम सुरई रांदलें तिडकी मिडकी केलें ही मॅफीक केलें तांबडी भाजी माफ केलें पेले घालून सुंगटां कोडी नुस्तें आनी बाबाक सॉसेजीस केले आतां फ्रीज जाला बाबा ओके प्ले सो तुमी ओके तुमी म्हणटली तांबडी भाजी तिडकी मिडकी सेपरेट कित्याक केलें काय म्हणून एको भाजी कित्याक करूं ना काय म्हणून तांबडी भाजी न्हू आमगे ती खायनाय मॅफी खायना आनी मदर इन लॉ बान तांबडी भाजी खायनाय ती देनपाची जाल्यार खायता दिसता म्हाका तांबडी भाजी मोस्टली मॅफी तांबडी भाजी खावपा वचना सो तेगे फेवरेट आनी तेगेली फेवरेट अशी तिडकी मिडकी भाजी आनी हिंगा न्हू तिडकी मिडकी भाजी न्हू गोवार म्हणटाय ती गोवार भाजी म्हणटा तिडकी मिडकी भाजी सो तांकां लागून तांकां हांवें तिडकी मिडकी भाजी केल्ली गोवार भाजी केल्ली तिडकी मिडकीची मदर इन लॉक आनी मॅफीक आनी म्हाका हांवें तांबडी भाजी केल्ली कित्याक तांबडी भाजी म्हाजी फेवरेट भाजी सो गांवठी भाजी न्हू सो ती म्हाजी फेवरेट आनी सुंगट घालून भेंडे कोडी केल्ली आनी सुरय शीत मॅफी म्हणून सुरय रावता आनी टायम पिड्याक करनाका उकडे शीत रांदपाक टायम वयता न्हू ताका लागून उकडे शीत रांदनाका म्हणून फुलां तांदूळ हाडलोले सो तेच घाल म्हणून लागलो सो ताका लागून सुरय रांदिले मागीर हांवें बाबाक सॉसेजीस केलेले आनी नुस्तें हांवें चारू कुडके दवरलेले कित्याक म्हाका खबर आहा बाबा न्हू नुस्तें हें सॉसेजीस केलेले कित्याक हांव जाणा नुस्तें खावपाक मातसो कुस्तार करता म्हणून ताका लागून ताका सॉसेजीस केलेले आनी मागीर हांवें थोडें नुस्तें काडलेलें कित्याक चड नुस्तें नाका आसलेलें अशें कोणा सकाळचें बी हें जाता न्हू ताका लागून आनी मागीर सगळीं जेयलीं हांव बाबा लायता आनी मागीर हांव जेयता मागीर मॅफी आनी मदर इन लॉ जेयली आनी हांव तेशी बसलेली तेगेली ते दिसा ती बाबा बारा खेळटा तेन्ना ती पळयली सो तेगे पांयांक कितें तरी जाला बोट दुखोत म्हणून अशें मॅफी सांगता म्हाका आतां ह्यो जालो गायज हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोत्ताय तुमकां व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सब्सक्राइब करा इन्स्टा ओके मिळची नेक्स्ट व्लॉगान